जेजू आयचे सुवार्थेंत शिसपणा उदेशी जायत्यो संगती उलयता. आपल्या उतरा मुखांतर जेजू आपल्या पाटलाव्यांक विशेष उत्तेजनाची उतरां सांगता म्हणलें स्पश्ट कळीत जाता. घरच्या येजमान्याकच बेलजेबूल मुळें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचें नात म्हणल्या उतरांनी मिसावांत विरोधपण मेळटना सयत मेस्त्रीन सोसुल्लेंच आपली पाटलाव्याय सोंसतात म्हणली तृप्ती आपल्या पाटलाव्यांक आसूंक जाय म्हूण जेजू आशेता. आपूण जेजूचो पाटलावी म्हणून परगडचें कांय गुटान सांबाळची गजाल न्हय, बगर ती परगट उच्चारची गजाल. जेजूचो पाटलाव करच्यांत हेम्मे आसूंक जाय शिवाय भियान अशें करच्यांत अर्थ ना म्हणलें जेजूच्या सुवार्थेंतल्या उलोवण्यांत स्पश्ट जाता. जेजू ताच्या हरेका पाटलाव्याक जाणा मात्र न्हय, तांचो ताका विशेष हुस्कोय आसा म्हणलें गिरबुज्यांच्या दाखल्यांत स्पश्ट दिसून येता. जर एक गिरबुजी बापाचे हुकमे विणे सकला पडना तर आपलो पाटलावी कसो गुमाणा भायर जातलो. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों म्हणून जेजून आमकां आपली म्हणून परगडलें. जेजून तूं म्हजो वा म्हजे मनशाक ताचेर विश्वासची खरी धैर्यादीक ताका जिणयेंत उक्त्यान परगडची कसल्याच कश्ट दगदण्यांक हालनासली पाटलाव्यां जावची गरज आज सुवार्थेन उखलून धरल्या.